पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आसा तालिगांव हांगासर आनी तालिगांव आशिल्ल्या ओल्ड पंचायत हॉल हांगासर आमी आजचो भाग घेतली। आजच्या भागान सच्च्या भशेन खूब मजा, कितली मजा येता आनी कितले राउंड्स आसतले, कितें वेगळेपण आसतले हे आतां पळोवया, वचूया आमी आनी खेळुया आजचो भाग। नमस्कार, हांव सुगंधा बोरकर उलयतां आनी हो प्रोग्राम आमकां तारिकान मिडियाच्या स्टुडंट मिडियाच्या हेतून दिला, तांचे हांव आभार मानतां। आनी हो हें दिला आमकां हॉल पळय सरपंच दिपक कडकडचे बालेकार सागर बालेकारान आमच्या खातीर खूब कश्ट घेवन नाशिल्लो करून दिलो आमकां, तेजे हांव चड करून उपकार मागता। सारिका शिरोडकर मॅडम आणि बोरकर सुगंधा बोरकर महिला मंडळाचे आमचे अध्यक्ष ह्यांच्या हस्ते त्यानं आम्ही पुष्पगुच्छाने यांचं स्वागत करत आहोत। थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू। पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह संजीव नाईक यांच्याही आम्ही या कार्यक्रमाक जरा हटके या कार्यक्रमा खातीर स्वागत करता। तुलसी आणि साहिल यांकाही हांव विनंती करता की त्यांच्यानी आमच्या प्रेमाचे प्रतीक जरा हटके या कार्यक्रमा अंतर्गत स्वीकारचे। गौरीश आणि परेश यांकाही विनंती असा आमच्या प्रेमाचे प्रतीक स्वीकारचे। निरूपाताई पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। सुगंधा मॅडमीन खूप सुंदर अशें स्वागत केलां हांगासर आनी सुगंधा मॅडम अशी आसा जी स्वताय आज इतली फुडें चल्ल्या आनी कितलेशेच बायलांक ती बरोबरीन फुडें हाडटा। खरेंच तिच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी, कित्याक इतल्या बायलांक फुडें काडप ही सोपी गजाल आसना आनी ती आज कितल्याशाच बायलांक आपल्या बरोबर घेवन चलता। आमच्या मदीं अशी खुबशीं बायलां आसतात जी खरेंच कितें ना कितें करीत आसतात, घरा बसनात, आपलो घरा आसून सुद्दां आपलो वेळ ती कितें ना खंय युटिलायज करतात आनी अशीच कितल्योश्योच अस्तुरी आमच्या मदीं हांगासर आसात जी प्रत्येक भागान टायम काडटात आनी कार्यक्रमांत भाग घेतात आनी आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयतात। खरेंच तोखणाय करीत तितली कमीच आसा ह्या बायलांची। आजचो भाग सच्च्या भाशेन कितें तरी वेगळे आनी हटके आसतलो आनी आमचो पयलो राउंड सदांच आमी म्हणटात की फुगोट्यो मारल्यो काय ना बायलो कशी भितात पण प्रश्नांक भितात आमच्या राउंडान। सो आज प्रश्नांक भीत उत्तरां कोण दिता पळोवया आनी आपल्या आमच्या 5 स्पर्धकांची खेळटली पयलो राउंड जो आसता आमचो फुगड्यांचो राउंड। आमचे स्पर्धक पयलो राउंड खेळपाक तयार आसा, तांची वळख करून घेवया। नांव सांग। आरती भंडारी। कितें करता? हाऊस वायफ। तृप्ती भंडारी सर्विस करता। रेखा इडगेकर सर्विस करते। बेबी महेश नायक हाऊस। उषा अडपेकर। ओके, सगळ्यांची वळख हांगा जाल्या। पयलो राउंड आमचो प्रश्नांचो राउंड। उत्तर येता तुमकां ताळी मारपाक जाय स्पर्धकान, तांकां उत्तर येना तुमकां चान्स मेळटलो आन्सर सांगपाक। ओके, सो पयलो प्रश्न सारको आयकात। विश्वेश्वर हो खंयचो देव? राव, ताळी मारा येताल्या। महादेव। सारकें उत्तर महादेव। रेखान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। थँक्यू। फुडलो प्रश्न। देवी सरस्वतीचे वाहन? ताळी मारा येताल्या। मोर उत्तर चुकला। पुढे बदक नाही। वाहन दगड आहे त्याचं। हंस। सारखे उत्तर हंस।
वैशालीन उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. खंयचो देव जगन्नाथ ह्या नांवान आमी पुजतात? रावा ताळी मारा रावा. श्रीकृष्ण. सारकें उत्तर श्री कृष्ण. संध्यान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन संध्या. फुडलो प्रश्न ऐका. आमच्या हिंदू संस्कृतीन आमी प्रेमाचो देव खंयच्या देवाक मानतात जाच्या हातीन बाण आनी फुलांचो बाण आसता? कृष्ण. लक्ष्मी. प्रेमाचो दैवत देव देव हा? राम. चुकलं उत्तर. सर हा? दत्तात्रेय. परशुराम. राव रवे राव राव राव. कामदेव. सारखे उत्तर कामदेव. निरुपान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन निरुपा. आनी शेवटचो प्रश्न. महादेवच्या गळ्यान जो नाग आसा ताचें नांव? शेषनाग. वासुकी नाग. वासुकी नाग. सारकें उत्तर मयंक ताळोजोनी. अक्षता आनी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, ह्या आशिल्ले आमचे 5 प्रश्न आनी खूब बऱ्या तरेन सगळ्यांनी उत्तरां दिलां. मोठ्यान ताळोजोनी सगळ्यां खातीर. सो हो आलो आमचो प्रश्नांचो रावंड म्हणजेच फुगड्यांचो रावंड आनी हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड पण त्याच्या पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या, बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे? पंचामृत है ना. ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक. अब बाप्पा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमचो फुडलो रावंड कभी हाँ कभी ना. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके, कितल्यान आसा जी हो रायस वापरला? कितल्याने वापरला रायस? पंचामृता वापरला सगळ्यांनी. ओके, सो आज कोणाच्या घरा वता पळया हो रायस. सुमित्रा तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुमित्रा कशें आसा? आसा बरें. बरें आसा मगो. लेट पावले? हय. निरुपा तुजो टायम सुरू जाता आतां. निरुपा खंय साकून आयला गो? पणजी. तू पणजेच रावता न्ही? कितली पणजे वर्सां रावता. कितली वर्सां जाली गो? 4 वर्ष. न्हेसपाक आवडटा तुका न्ही? आवडटा. आनी तुजो शोरूम आसा न्ही साडीचो? आसा. आनी खूब साडी विकता? विकता. सगळीं बायलां वळखीची? वळखीची म्हाजी. कितली वळखीची गो? कस्टमर म्हाजे. सगळीं कस्टमर? नाव सांग. अश्विनी सावेरेकर. ओके अश्विनी तुजो टायम सुरू जाता आतां. अश्विनी श्रावण पाळ्ळा मगो? हय. म्हजें नांव अनुराधा च्यारी. ओके अनुराधा तुजो टायम सुरू जाता आतां. अनुराधा तूं खंय रावता? तालगांव. सगळ्यांक पयलीं तूं आयला न्ही? ओके वैशाली तुजो टायम सुरू जाता आतां. वैशाली बरें न्हेसला मगो पार्लरान गेल्ले? बरें न्हेसला हांव. पार्लरान वचूं ना? ह्या प्रोग्रामा खातीर न्हेसला. स्पेशली न्हेसला? पार्लरार वचूंक ना पार्लरान. नाव म्हणले. संध्या तुजो टायम सुरू जाता आतां. संध्या टेन्शन आयला? अरे ओके
ओके आरती तुझा टाइम सुरू जाता आता. आरती साडी नेसपाक टाइम मेळूंक ना गो. मेळना. तृप्ती भंडारी, ओके तृप्ती तुझो टाइम सुरू जाता आता. तृप्ती तू खंय रावता? तालिगांव. जॉबाक वता न्ही. वयता. आणि खंय लागीं सांगा. लागींच. आणि भुरग्यांक मागीर कोण सांबाळटा? मम्मा. ही मम्मा तुजी मम्मा. तुजी मम्मा. आणि दोगांच आयला तुमी आतां. दोगांच आयल्या. लेट कॉलेज दिसता मगो. सॅटर्डे ऑफ. सॅटर्डे ऑफ. आणि हॉबीज कितें? डान्स बी करपाक आवडटा मगो. आवडटा. टायम मेळटा सगळे हॉबीज करपाक. मेळटा. आणि चडशे हांगा सगळी वळखीचीच बायलां. वळखीची. प्रोग्राम पळयला केन्ना आदी? फॉलो करता तुका. Follow पळयता. केला. ओके. आणि आवडटा प्रोग्राम मग आमचो. आवडटा. आणि म्हाका ताका लागून प्रॅक्टीस जाल्या तुका न्ही. जाल्या. आणि साडी कितें न्हेसूंक आवडना साडी न्हेसपाक? आवडटा. पण टायम मेळूना. आवडटा. मागीर कितें न्हेसूंक ना तर? आज चवथीक न्हेसलें मग साडी. न्हेसतले. शॉपिंग केली. केली. तो वचून बेळगांव वता शॉपिंग करपाक. फोण्या. ओके सो कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर आमकां हांगासर मेळटा. मोठ्यान ताळो जोनी. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता तृप्ती. मोठ्यान ताळो जोनी तृप्ती खातीर. आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. आनी हो रायस ताका दिता संजीव नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा. वापरला केन्ना रायस? हय वापरला. हांवें पुलाव बी केला. ह्या तांदळाचो पुलाव जावं आनी कितें पदार्थ बरे जाता. सो तुमी हो वापरून पळोवचो. थँक्यू. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडार वेळ जाल्यार आतां आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो राऊंड खेळपाचो जो आसता डान्स राऊंड. आनी डान्स राऊंडच्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. सो आज पळोवया की ही साडी कोणागेर वता ती आनी कोण जाता ह्या डान्स राऊंडचे विनर. डान्स राऊंडचे स्पर्धक तयार आसा आनी इतल्यान आयला सो खरेंच बरो परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटलो. सगळ्या स्पर्धकां खातीर पयलीं मोठ्यान ताळयो जावनी कित्याक डान्स करपाक फुडें येवपूच म्हणल्यार ते विनर आमी काडला. पण सगळ्यांक पयलीं आमी कॉन्सोलेशन प्रायजीस दिवया. सो ही तीग जाणां आमची कॉन्सोलेशन प्रायज विनर जाता. मोठ्यान ताळयो जावनी तिगांय खातीर. आणि रिक्वेस्ट करता सुगंधा बोरकर हेंकां जेंच्यांनी आजचे हे कॉन्सोलेशन प्रायज दिवचे तेंच्यांनी स्पॉन्सर केला. तिगांयकूय दिवचे. ताळयो जावनी. ओके थँक्यू. आणि डान्स राऊंडचे विनर कृतिका नायक जाता डान्स राऊंडचे विनर. ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो डान्स राऊंड हांगा सोंपता. विनरांक तांचो प्रायजीसूय मेळो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. पापा अरे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या, बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे. पंचामृत है ना. ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक. अब बाप्पा भी खुश और मैं भी. धर धर में बाप्पा धर धर में पंचामृत.
Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zipline and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. मेहंदी, हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी, हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी, हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी, हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी, हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी सारीज, हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी सारीज, बेलगाम. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड. पण हो रावंड खेळचे पयलीं एक स्पेशल प्रायज आसा हांगासर, जी हांगा सगळ्यांक बेस्ट न्हेसून आयल्या तांच्या खातीर आमची ऑर्गनायझर आसा तिणें ऑलरेडी सगळ्यांक सांगल्लें की बरी न्हेसून येवपाक जाय आनी तांकां स्पेशल प्रायज आसा म्हणून. सो रिजल्ट तिका डिक्लेअर करपाक लावया. तुमकां सगळ्यांक बेस्ट न्हेसून कोण आयला कशी दिसता हांगासर? सारकें पळया, तुमी सांगपाक जाय. तुमी सोडून ना, तुमी आयलात बेस्ट न्हेसून. हय, पण तुमी ऑर्गनायझर. सगळ्यांक बेस्ट न्हेसून कोण आयला तांकां स्पेशल प्रायज वता हांगा. मोठ्यान ताळयो जो न्ही वैशाली आमोणकर खातीर. आनी ताका हो स्पेशल प्रायज स्पॉन्सर केला निरुपा नाटेकर, जे महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सारीज हाचे प्रोप्रायटर आसा. रिक्वेस्ट करता की तांणी हो प्रायज तांकां दिवचो आजच्या विनराक. ओके, सो फुडल्या गेमी कडेन वचुया आमी. फुडलो खेळ आमचो पंचामृता स्पेशल रावंडाक आमी सुरवात करता. पार्टिसिपंट तयार आसा. पार्टिसिपंटांक जाल्यार रिंग समोर आसा, पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आनी समोर जाल्यार बॉटल्स. ज्या बॉटलीन रिंग पडटले त्या समोर आशिल्लो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. ओके, सुरवात तुमचे पासून करुया. थंय स्टार्ट. अरे ओके, नेक्स्ट फुडले फुडले. झाली? अरे ओके, सो पंचामृता स्पेशल राऊंडचे कोणूच हांगा आमकां विनर मेळना, पण सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड घेवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. पापा आ रहे ये वाओ, कितने सुंदर है ना अपने पापा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या, बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे? पंचामृत है ना.
ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक। अब बाप्पा भी खुश और मैं भी। धर धर में बाप्पा, धर धर में पंचामृत। विसाव उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड, पण ताचे पयलीं आनी एक स्पॉट प्रायज हांगासर जी बेस्ट उखाणे म्हणटली तांकां एक स्पॉट प्रायज आसा. सो कोणा उखाणे म्हणपाक जाय पयलीं हांगा यात. कोण उखाणे घेतली ती फुडें यात बेगीन. घर घराला असावे अंगण, अंगणात डोलावी तुळस, आणि मुकुंदराव पाटलांचा संसार केला, चढविला आनंदाचा कळस. शंकराच्या पिंडीला बेल घातले वाकून, अशोकरावाचे नाव घेते सर्वांचा मान राखून. काचेच्या ग्लासात चकचक दही, शेखररावाच्या अंगठीवर इंग्लिशमध्ये सही. चकचक किरे दही. गोव्याचा मानकुराद 1000 रुपयाला एक. अरुणरावांचं नाव घेते, दळवींची लेख. अरे वा. जन्म दिले मातेने, पालन केले पित्याने, परशुरामांचे नाव घेते पत्नी या नात्याने. आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, दीपकरावांचं नाव घ्यायला उखाणा कशाला हवा. मोठ्यान ताळ्यो वाजोवन तिगांय खातीर. 3 बेस्ट उखाणी आमी हांगासर वेचून काडला आणि 1 2 3. सो फर्स्ट प्रायज म्हाका दिसता मानकुराद, सेकंड आणि थर्ड. ओके, रिक्वेस्ट करता सुगंधा बोरकर मॅडमी कडेन की तांणी बेस्ट उखाण्यांचे विनरांक प्रायजीस दिवचे आणि हे प्रायजीस तिणें स्पॉन्सर केला सगळे. फर्स्ट थर्ड. ओके, आयच्या भागातल्या शेवटच्या रावंडाक आमी सुरवात करता, जो आसता चक दे रावंड. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फंड हांचे कडल्यान हो अंजली डोसा तवा, तशेंच कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान आयुर्वेदीक हेअर ऑयल. सो पळोवया की आज आमकां विनर कोण हांगा मेळटा, तशेंच कॉन्सलेशन विनर्स कोण मेळटा. गेम सारको सोंपो आसा. सगळ्या पार्टिसिपंटाक आमी दिला बलून्स. तांकां करपाक जाय इतलेंच, बलून फुलोवपाक जाय, ताका गांठ बांदपाक जाय, समोर आशिल्ल्या चेअरार दवरपाक जाय आनी ताच्या वयर बसून तो फोडपाक जाय. गेम सगळ्यांक कळ्ळी. 3 2 1 स्टार्ट. गाठ मारात, गाठ बांदात, गाठ बांदा बेगीन. दोन. जालें, बेगीन बेगीन उरल्या आनी. सेकंड एंड थर्ड कॉन्सलेशन प्रायज विनराक मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान आयुर्वेदीक हेअर ऑयल. कॉंग्रॅच्युलेशन. मोठ्यान ताळ्यो वाजोवन तांच्या खातीर. सेकंड प्रायज विनराक मेळटा निरुपा नाटेकर कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. आणि चक दे रावंडचे विनर आता बेबी नायक आणि ताका मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. कॉंग्रॅच्युलेशन. सारिका शिरोडकर या मॅडमचे आम्ही आभार व्यक्त करत आहे. त्यांच्याने आम्हाला महिला मंडळानं एवढा छान कार्यक्रम दिला, म्हणून जरा हटके म्हणून महिला पण आमच्या जरा हटके झाल्या आणि आम्ही भरपूर प्राईज मिळवलं. थँक्यू व्हेरी मच. आणि सुगंधा बोरकर तालेगावच्या महिला मंडळाच्या अध्यक्ष, त्यांनी आम्हाला पुढे काढल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार व्यक्त करत आहोत. तसेच कॅमेरामॅन यांचे आभार व्यक्त करत आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. तालिगांव ओल्ड पंचायत हॉल हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचं देव बरें करूं म्हणटा सुगंधा बोरकर मॅडम हांकां, तशेंच निरुपा नाटेकर आणि स्नेहा गांवकर हांकां, जांच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत करून आजचो हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. तशेंच सरांचं देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक, जांणी आजच्या कार्यक्रमान भाग घेतलो. फुडल्या भागान मेळुया तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. जरा म्हणलें ना राव गो ती तू लेखती गो. अगो बाई तू मध्ये उलट नाका गो राव. ओके, त्यांच्या आता जाग्याचेर आता खेळपाक या. तुम्ही चला फाटल्यान. ओके, आरती
माईक पुढे जरा आरती भंडारी नाकात नाही गो मातशी बरी रावत गो अशी रावत गो सारखी अशी आईच पयस आनी तृप्ती खरेंच फॉलो करता आमकां कळटा ओके डान्स रावंड कसो घेवया आमी म्युजीक कांयच घेवपाची कांयच गरज ना टेन्शन घेवं नाका